श्रीमद भागवतांतू दशम स्कंदांतू सुर्वे अध्यायांतू सांगितलं असं की बलदेव श्रीकृष्ण भगवंत मणकेची सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवंत तागेले मणकेची परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम बलरामय असं काही आणि केन्ना केन्ना कृष्ण अवतार घेता प्रकट जाता तेन्ना प्रतीपंता तागेले भावा रूपानं बलरामय प्रकट जाता असं या 24th श्लोक आणि दशम स्कंदांतू 46th चॅप्टर 31st वर्स तो सांगितलं असं की कृष्ण बीज असं बीज म्हळ्यार सक्कट जितले निर्माण असं क्रिएशन असं ते सकळाचे बीज कृष्ण आणि बलराम या सकळा क्रिएशनाचे गर्भाशय असली म्हळ्यार इंग्लिशांतू कृष्णा इज द सीड and Balram is the womb of the universe, of the creation. And both of them enter the hearts of Jiva and control their conditioned awareness. तांगेली प्रत्येक जीवा निर्माण केले मागीर मेरी ब्रह्मानं देवानं सर्ग करचे प्राथमिक क्रिएशन करचे प्राथमिक सर्जन आणि उपसर्ग म्हळ्यार सेकंडरी क्रिएशन हे ब्रह्मान करचे परंतु ब्रह्मा तुमगेले आमगेले सगळ्याले शरीर निर्माण करता जीव शरीर निर्माण करता इंजिनियरिंग करता ते जीव निर्माण जाल्ले मागीर प्रत्येक जीवाच्या हृदयांतू आनी दोगय प्रवेश करता ती आणि तांगेली बद्ध चेतना आणि अनुभूती कंट्रोल करता ती अशी भागवतांतू बरयलें आसा बलराम आध्यात्मिक जगतांतू म्हळ्यार गोलोक वृंदावनांतू तांगेल प्राय कॉन्स्टंटली 16 years शाश्वत 16 वर्षां प्राय आणि कृष्णाल बण्णू नीळ रंग आसा त्या खातीर कृष्णाल विशयांतू केन्नाय मग्न रावचे खातीर बलराम नित्य नीळ रंगाची वस्त्र धारण करता आसा ती आणि त्या निमित्त नित्य शाश्वत पद्धतीनं कृष्णाल विशयांतू मग्न जावन बलराम केन्नाय राबता ती आता बलराम विशयांतू आमकां जर कोच जावचे असल्यार 3 लेवलार आमकां अंडरस्टँडिंग करता त्या म्हळ्यार बलराम तत्व कसं नाही म्हणून गोत जावका आता कोणी सांगल्यार राजीव गांधी भारतांतलो पायलट म्हणून सांगल्यार गुर तो अर्ज जाला आणि इतले सांगून तागेले विशय उल्लेख सूर केल्यार तागेले कितली आमकां गौरव म्हणून कळना तशीच बलराम कृष्णाल मार्गड भाव म्हणून सांगल्यार तागेल्या गौरव पूर्ण जायना ते बलराम तत्व कसं म्हणून आमकां पूर्ण गोत जावका त्या गोत जाल्ले मागीर तागेली लीला कसं म्हणून आमकां पुरा मनवता त्या लिल्यांतू 2 भाग आसा ती एक ब्रजलीला त्यांनी सहान असताना 11 वर्ष प्राय थंय वृंदावना आशिल्ली ती त्यांनी कसं कसं केला दॅट इज कमिंग अंडर ब्रज लीला आणि ताजी मागीर वृंदावन सोडून वता ती मथुरे वता ती द्वारके वता ती हस्तिनापुरा वता ती ती पुरा ब्रजा मागीर भायर गेल्ली लीला अशी बलरामाक गोत जावचे खातीर 3 नमुने लेवल आसा तर आमी सर्वेक आज प्रयत्न करूया आमगेल्या वेळांतू कितले साध्य आसा तितले बलराम तत्व कसं नाही म्हणून आमकां गोत जावका तर बलराम श्रीकृष्ण भगवंत आदि पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी तर बलराम श्रीकृष्णाले लीला शक्ती अवतार कृष्णा भितरी लीला शक्ती आसा सगळा पशी कृष्णा प्रीती मेळ्ळी लीला करची कृष्णाले अस्तित्व मूलभूत अस्तित्व लीला करचे खातीर मात्र आणि ती लीला शक्ती बलरामा रूपानं अवतरित जाता आसा तर कृष्णाले फर्स्ट एक्सपान्शन सुरवेच एक्सपान्शन सुरवे विस्तारू बलराम आणि बलरामा विस्तारू दिव्य जगतांत जावचो स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतू जावचो ताचे मागीर बलराम चतुर्व्यूहांतू विस्तारित जाता आसा ती अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव आणि संकर्षण चतुर्व्यूह आणि चतुर्व्यूहा घेवन बाकी पुरा क्रिएशना काम बलराम करता ती म्हळ्यार कृष्ण ताणें लील मात करची तांगेल ऑन कृष्णाज बिहाफ Balram
चतुर्भुज करून बाकी पुरा निर्माण करत असत. आणि या सकळा भितरी हे सकट कार्य करताना लीला भितर असताना लीला शक्ती प्रकट करताना निर्माण शक्ती प्रकट करताना त्याचे स्थायी भाव मिळणारी सेवा भाव. त्यांनी कसं नाही केल्यारी गंमत केल्यारी वोड भाव जाऊन आयल्यारी सान भाव जाऊन आयल्यारी आणि शांत रसान तू खंचे रसान तू सेवा करताना तांगेल मूळ स्थायी भाव सेवा भाव. सो बलराम इज दी एम्ब्लेम ऑफ सेवा. आणि आध्यात्मिक जगत म्हळ्यार आमगेल जगत भौतिक जगत आमगेल मागीर आमगेल विश्व पृथ्वी मागीर ती पृथ्वी 14 भुवना भितर एक लोक असत. 14 भुवन ಒಟ್ಟು जावन एक ब्रह्मांड निर्माण जाता. तशी अनंत कोटी ब्रह्मांड असतात. त्या ब्रह्मांड सकट पुरा महत्त्व म्हणून एक व्हडलो ढग असत. त्या ढगाच्या भितरी अंधकार असत, ताची सावली पडलेली असत. त्या सावले भितरी पुरा भौतिक क्रिएशन असत. आणि ते पुरा भौतिक क्रिएशन महाविष्णू कंट्रोल करत असत. तर या हाची मुखार गेले मागीर विरजा न्हंय आसा. विरजा न्हंय मुखार गेले ब्रह्मज्योती आसा. ब्रह्मज्योतीन तू वैकुंठ अनंत वैकुंठ लोक आसा ती. ताची मुखारी द्वारका अयोध्या आणि मथुरा आसा आणि ताची मुखारी गोलोक वृंदावन आसा. तर विरजा नदी क्रॉस केले मागीर कसं कसं असं त्या पुरा क्रिएशनाची एनर्जी आसा पळय शक्ती ते बलराम आसा. त्या पुरा बलरामा वरी बेस जावन आसा. आणि हांगा मुखार पळयलें आसा की बलराम आमगेल आत्मा आणि आमगेल परमात्मा ताका कनेक्ट करता काही. दॅट मीन्स बलराम इज आदि गुरु. आमगेल भितर कृष्ण आसा परमात्मा जावन कृष्णाला विस्तार जावन तांणी राबिल आसा ती. आणि जिवाक खंय जीव यात्रा करता खंय जन्म घेता त्या प्रत्येक जन्मान तू कृष्ण परमात्मा जावन त्या जीवा आवटू संगाती आसा. पण तांगेल संपर्क ना. इथे म्हळ्यार जीवाला इच्छा ना. जीवा भगवंता विरुद्ध इच्छा करून हांगा भोगवांछा करता आसा. तेन्ना माये प्रभाव आशिल्ली मिती परमात्मा लागीं बसला पण तागेल्या गुर्तू ना, तागेल्या संपर्क ना, तागेल्या संबंध ना. संबंध पुरा होल्ड बसला. तो संपर्क केन्ना जीवा इच्छ जाता तो संपर्क बलराम करून दिता. हे भारी इम्पॉर्टंट आसा. म्हणून तांकां म्हणलेलें आसा की बलराम इज संधिनी शक्ती. संधिनी म्हळ्यार जॉईन करचे, पोट्टू जावचे, संपर्क करचे, संबंध करून दिवचे ताका म्हणचे संधिनी. आमगेल भितरी 3 शक्ती आसा ती संधिनी, संवित अँड आल्हादिनी. संधिनी शक्ती आसा पळय ती आमकां देवा वट्टू संबंध करून दिता. त्या संधिनी शक्तीची व्यक्तिरूप बलराम. आणि बलराम आमगेल हृदयांतू जे षडरूपी आसा ती काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर या षडरूपी आशिल्ली मिती आमगेलो परमात्म्या वट्टू कृष्णा वट्टू संपर्क जायना. तर कृष्णा वट्टू संपर्क जावका म्हणून अनुकूल स्थिती निर्माण करचे खातीर बलराम आमकां या स प्रकारचे अनर्थ नष्ट करच्याक सहाय करता. आणि आमगेल हृदय आसा पळय आमगेल हृदयाची अवस्था कृष्ण राबचे खातीर कृष्णा प्रकट जावचे खातीर कृष्णा संबंध जावचे खातीर तो आमगेल हृदय शुद्ध करता. त्यात आमगेल बलरामाली सेवा आसा. आदिलीला चैतन्य चरितामृतांतू 5 अध्याय बरयलें आसा. भारी महत्वपूर्ण सांगलें आसा की बलरामालो स्थायी भाव कसो आसा मूलभूत भाव. तशी तागेले मस्त भाव आसा ती लीला शक्ती आसा, निर्माण शक्ती आसा, धारणा शक्ती आसा, अशी अनंत नमुने शक्ती आसा ती. पण त्या सकट सेवेचा भाव कसा नाही मूलभूत भाव म्हळ्यार ॲज पर आदिलीला चैतन्य चरितामृत अध्याय 5 वात्सल्य गंधित साख्य म्हळ्यार साख्य रस तंतू वात्सल्य गंध आसा काही व्हड भाव आशिल्ली मिती तांगेल मूळ भाव वात्सल्य गंधित साख्य. आता बलराम कृष्णा लीला अवतार प्रत्येक लीलेंतू लीला संपन्न जावचे खातीर बलरामाला सहाय आसता. बलरामा सहाय आशिल्ल्या शिवाय खंयची नमुना लीला ती शांतरस असो साख्यरस असो खंयची रसा लीला संपन्न जायना. त्या लीलाक संपन्न करचे खातीर बलरामा सहाय अति आवश्यक आसा. बलराम स्वता जावन तांतू आसती या ना आसती लीला कोणा भितर असो केन्ना केन्ना लीला राधा आणि कृष्णा भितर आसा गोपी वट्टू आसा तांतू बलराम ना ती.
तांगेली लीला संपन्न जावती केतरी ती लीला शक्ती म्हणून बलराम सकट ठिकाणी त्या लीला संपन्न करतात ती. आता 5 नमुन्यात रस असती. आमका कसं नाही रस म्हणून गोत ना आम्ही पुढे वाजील मात्र आम्ही कधी अनुभव करणी. रस ही मस्त श्रेष्ठ वस्तू असा. तरी पण शास्त्रा वाचून आमकां गोत जाता की रस म्हळ्यार आमगेले भौतिक इच्छा आणि परत नष्ट जाल्ले मागीर अन्य अभिलाषिता शून्यम जाल्ले मागीर आमगेले हृदय शुद्ध जाल्ले मागीर हे रस स्वतः प्रकट जाता. आणि आम्ही केन्नाय ठरोवचें न्ही की म्हाका ह्या हो रस आवडटा, म्हाका माधुर्य रस भारी प्रिती, म्हाका वात्सल्य भारी प्रिती आम्ही चॉईस करचें न्ही. प्रत्येक जिवा भितरी स्थायी भाव म्हणून एक रस आसा. नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान अशी वेदांत सांगिल्लें आसा उपनिषदांतू. ताचो अर्थ अशी आसा की प्रत्येक जिवा भितरी एक स्थायी भाव आसा. स्वतः प्राकृतिक नैसर्गिक भाव आसा. आणि तो भाव आम्ही केन्ना हृदय शुद्ध करता ती स नमुन्याचे अनर्थ नष्ट जाल्ले मागीर स्वतः तो भाव प्रकट जाता. त्या भाव 5 नमुने आसा ती. ಒಟ್ಟು रस 13 नमुने आसा ती. पण भक्तीन तू 5 प्रमुख रस आसा ती. ताचे मागीर बिभत्स रस आसा, भय रस आसा आणि परत नमुने रस आसा ती. पण भक्तीन तू प्रगती करची तरी मूलभूत स्थायी भाव 5 रस. शांतरस, दास्यरस, साख्यरस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. शांत म्हळ्यार भुंय मागीर गायी मोर आणि पुरा शांत रस आसा ती. देवाल सेवेन तू तांगेल सेवा शांत रस आसा. दास्य रसान तू हनुमंत आसा भगवंतार बाकी सेवक आसा ती. आणि साख्य म्हळ्यार फ्रेंडशिप मित्रता तांतू कृष्णाल फ्रेंड्स आसा ती. आणि रामाल फ्रेंड सुग्रीव आसा ती. आणि अंगद आसा ती पुरा साख्य रस आसा ती. आणि कृष्णाल फुडा अर्जुन आसा पांडवांतुले 5 पांडव साख्य रस आसा ती. आणि वृंदावनांत तांगेले सखान तू उज्ज्वल आसा, सुबल आसा, मधुमंगल आसा, श्रीरामा आसा पुरा साख्य रस आसा ती. आणि वात्सल्य रसान तू म्हळ्यार आवस बापसू नंद बाबा तागेल मान तू तागेल बाप्पा उपनंद अभिनंद मागीर सान बाप्पान तू नंदन चाचा आणि सुसन्नंदन हे पुरा वात्सल्य रस आसा ती. यशोदा माई रोहिणी माई तांणी पुरा वात्सल्य भावांत आसा ती. आणि राधा ललिता विशाखा चंपकलता इंदुलेखा चित्रलेखा तांणी पुरा जाणां श्रृंगार रस जावो माधुर्य रस अशी म्हणटा ती. तर ह्या सगळ्या रसा भितरी प्रत्येक मनुष्य एक रस मात स्वीकार करता. पण म्हाका मन आसल्यार 2 रसान तू ओट्टू भाग करचो जायना. मिगेल स्थायी भाव एको रस आसा. त्यामुळे प्रत्येक जीव ओन्ली 1 रस. 2 रसान तू सेव करचो जायना. पण बलराम या पुऱ्या निर्माणांतू पूर्ण क्रिएशनांतू अशी एकी व्यक्ती आसा जी 5 रसान तू कृष्णाली सेवा करता आसा ती. हे भाडे विचित्र आसा. कोळचाकेचे कष्ट आसा. पण बलरामाला सेवा भाव इतले स्ट्रॉंग आसा की बलराम शांत दास्य साख्य वात्सल्य आणि माधुर्य या 5 रसान तू ताची परे वचूनही कृष्णाला सेवा करता आसा ती. आता पळय आम्ही शांत रस म्हणून कशी सेवा करतात. बलराम शांत रस म्हणून रसान तू ब्रजमंडल निर्माण करतात. पूर्ण ब्रजमंडल आणि स्पिरिच्युअल वर्ल्ड गोलोक वृंदावन या बलरामाच्या शरीराचे स्वरूप आसा. बलराम हांगाचे भौतिक जगतांतुले अवतार झालेले ब्रजमंडल स्वतः तागेल शरीर आसा. आणि स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतू गोलोक वृंदावन आणि वैकुंठ आणि पुरा जे अस्तित्व आसा त्या पुरा बलरामाले विस्तार आसा. ताजी मुखार वचून शांत रसान तू कृष्णाल मुकुटू किरीटू मागीर कृष्णाल निद्दोचे बेडस्टेड मागीर घालचे पुडवे पितांबर तांणी बसचे सिंहासन तांणी घालचे अलंकार हे पुरा बलरामाच्या विस्तार स्वरूप आसा ती. आणि ब्रजमंडलांत तू एक फार इंटरेस्टिंग वस्तू आसा. नुसता राबची मात्र नाही ब्रजभूमी जाऊन तर ब्रजभूमी एक डायनामिक अस्तित्व आसा. चलायमान अस्तित्व आसा. नुसता स्थिर अस्तित्व ना. कशी आता बरसाना आणि मथुरा आयच्या काळांतूय कितले 50-52 किलोमीटर आसा.
आम्ही केन्ना मजा येतात पळय तेन्ना नित्य राधा राणी आणि पुरा गोपी मत्यार पुरा मडक घेवन चमकून वचचे आसा आणि थंय वचून धंय दूध पुरा विकून सांजे वापस येवचे आसा. कशें साध्य आसा? आज आमी चमकुच्या सुरू केले रे 50 किलोमीटर चमकुच्या खातीर कितले वेळ लागता? सांज मध्ये चमकून पावना ती. पण सकाळी चमकून वचून थंय पुरा विकून आणि पुरा उपास चमकून येवचे आस काय एक दिसा भितरीची नित्य करचे आस काय हे कशें साध्य जाता? ते साध्य जाता बलरामानी ती. कशें म्हळ्यार ब्रजभूमी एक कमळा मणकी आसा पूर्ण विकसीत जाले मागीर ते अशें आसा दूर आसा. केन्ना राधा राणीक मथुरा दाखोवन बरसाना दाखोवन मथुरा वचचे आसा तेन्ना ते अशी लागीं येता. आणि मग दिसता 10-15 मिनटं भितर बरसाना दाखोवन मथुरे पावता. अपास मथुरेक पावले मागीर ते अपास अशें जाता दूर जाता. मागीर पुरा लोणी आनी विकून उपास वचची वेळ जाल्यार अपास लागीं जाता. केन्ना देवाक मना आसा की आज हांव राधा राणी भेटचे आसा आतां हांव गोकुळांत आसा. गोकुळांत कितले 75 किलोमिटर्स फ्रॉम बरसाना. आता तो गोकुळ असताना मना येता की आमकां राधा राणी भेटू का वचू का? चमकून भायर सरल्यार 2 दिसां मागीर पावचे. तेन्ना त्या वेळार कृष्ण लीला मागीर ताका सहाय करचे खातीर गोकुल अशी लागीं येता बरसाण्याचे. हे आमकां कळका. नुसता अस्तित्व मात्र नाही शांत रसांतू चलायमान अस्तित्व आसा. हें जावका तेन्ना सांज जावचे हे जावका तेन्ना व्हड जावचे. कशी लीलेक सहाय करचे आसा लीला वृद्धी करचे खातीर कसं अगत्य आसा तशी जशी परिणाम बलरामाल्या वृंदावन अस्तित्वांतू फरक पडता आसा. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. I will repeat in English also. As per requirements of Leela, the Balaram in the form of Brajbhumi expands and contracts to make it very favorable for the performance of the pastimes of Leela of Krishna and Radharani. All Leelas of Vrindavan Dham are facilitated by Balaram by contraction and expansion. This is Balaram's Shantaras contribution. Tajmagiri दास्य रसांतू कृष्णाल सेवक जावन मिनियल सर्वंट जावन काम करता आसता ती बलराम. कशी केन्नाय खेळता खेळता कृष्ण मस्त मस्ती करता मस्त मस्ती करून चालवता मागीर मदें तूं ताका न्हीद येता तेन्ना तागेल मात तागेल पांयां घेवन लायक करून दामाटिता. केन्ना पांयार घेता तागेल्या आनी पांय लायक करून मालीश करून दिता आनी केन्ना वार घालता ताका न्हीद पडका म्हणून. एक सेवक जावन कृष्णाला सेवा करता आणि केन्ना केन्ना कृष्णाक मस्त चलवता. अण्णा म्हाका मस्त पाय दुखतले तेन्ना अण्ण ताका खांद्यार घेता आणि खांद्यार घेवन घरले व्हरता. कशी जावका तशी कृष्णाला केन्ना कशें मना आसता गेल्या तेन्ना तागेली सेवा करता. ताजे मागीर साख्य रस फ्रेंडशीप कशी फ्रेंडशीप वट्टू वचून लोणी खांपूचे वट्टू वचून बैलार आनी पुरा पाय शेपटी धरचे आसा तांडूचे आसा. वट्टू धरून केन्नाय फट्टी सांगचे आसा अम्मा आनी अण्णाक आनी वट्टू कसं वचून मातशें कोणाक डब्बो केन्नाय खावच्या वतना पळय जमुने किनारा वतना तेन्ना वट्टू मना आयल्यार सकाळ डब्बो खांपून घेवचे आनी तो कोणालो डब्बो आसा तो केन्नाय हाडटा पळय तो घेवचे येता तेन्ना दूर उडोवचे आनीकल्या कडेन उठे कॅच करचे मागीर तो थंय घेवचे वता तेन्ना थंय वचून कॅच करचे थंय वचून उडोवचे अशी पुरा मस्ती करचे काम आसा पळय साख्य रस. तातूंत कसनय दाक्षण ना कसन दाक्षण करचे ना. कोण पळयता कोण उलयता कोण सगळें सांगता ताजे कसलेय तांकां अनपत्ती ना कसनय तांकां दाक्षण ना. लायक करून खेळचे आसा केन्नाय रेसलिंग करचे आसा फायटींग करचे आसा कुस्ती खेळचे आसा केन्ना आनी केन्नाय गायचरण करचे आसा आनी भारी गंमत करचे आसा. कशी व्हडलो रूख आसा त्या रुखाचे ब्रांचेस पुरा खंय रूख आसा गोवर्धनांतू ताजी एक ब्रांच मथुरे पावल्या एक ब्रांच नंदगांवा पावल्या उत्तर दिशा दक्षिण दिशा एक ब्रांच वृंदावना पावल्या एक ब्रांच गोकुळा पावल्या. अशी त्या दिसांतू मस्त रूख आशिल्ले. अशी एक रूख बलदेव हातू आशिल्लो गोकुलांत आशिल्लो एक रूख गोवर्धना आशिल्लो एक रूख नंदगांव आशिल्लो. त्या सकळाल ब्रांचेस अशी पुरा क्रॉस जावन पुरा वृंदावना आकाशांत पुरा झाडार पुरा ब्रांच
ताजी वयर चमकुचे सकाळ गाय चरता आसा वयल्यान थिर थिर करचे आसा आणि वयल्यान चमकून चमकून वचचे आसा आणि केन्ना केन्ना जमुना पार करचे आसा अशी फरक गंमत करचे आसा साख्य केलेल्यान तू तशी साख्यान तो आनी महत्वपूर्ण काम आसा त्या म्हळ्यार स्वता साखर असा असं पण रक्तक पत्रक चित्रक अशी पुरा नमुन्याचे मित्र असत पळय त्यावेळी बलरामाला एक विस्तार असत ती त्यामुळे स्वतः साखरसा अनुभव करता असत ती आणि तांगेल माध्यमांतून साखरसा अनुभव करता असत ती प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही करता असत ती तशीची मुखावेल रस वात्सल्य रस त्या वात्सल्य रस म्हणजे कसं नाही त्यात गेल्या वात्सल्य गंधित स्थायी साख्य भाव वात्सल्य गंधित साख्य तागेले स्थायी भाव असं आता वात्सल्य तू पळय गंमत असं त्यामुळे बलरामू कृष्णाल मालगड भाव असा मालगड भावान तू म्हणान तू एक सुरक्षा तागेल विषय मोग असं तागेल कसं नाही मस्ती करत की खंय कसं ना कसं करत की म्हणून लक्ष सगळं असं नाही तागेल मन थंय असं असं सांगितलं असं की बलराम असं म्हणून यशोदा कृष्णाक भायर पेटयता नातल्या बलराम नातल्यारी कृष्णा भायर पडोवचे धैर्य राधा यशोदा मागना बलराम इतलो विश्वास असा की बलराम मालगड भाव असा तो मोगान कृष्णा पळयता तेन्ना भायर वता पळय गौचारण करचे काय तरी तेन्ना मस्त मस्त करचे फाव अस यमुना नदी भितर पडचे फाव अस केन्ना झाडावर चढताना उडकी बांधून पडचे फाव अस तेन्ना पुरा ताका सांगून दवरले असं पळय तो कृष्ण भारी मस्त करता तो केन्ना यमुना लागवत पळय तागेल बगले तूर अबुका यमुना भितरी म्हणजे यमुना बगले वताना यमुना आणि तागले मध्ये तूर अबुका ताणे कशी यमुना भितर पडच्या नजर आणि झाडा चढताना तागले वटू तुवे चोडका तो उडकी मारून केन्नाय ताका बाद दिता तागले वटू चोडका आणि केन्नाय कोणी राक्षस जावं आयल्यारी कोणी ना कोणी राक्षस जावं आयल्यारी कंस दाखवून तेन्ना तुवें तलवार घेऊन तयार असता तागले वटू तागले मित्र आसा ती मंडली भद्र अशी पुरा सिनियर्स म्हणजे कृष्णा प्रायाचे के व्हड आसा ती सगळा सांगून दवरून ट्रेनिंग दिलेलं आसा की तुम्ही सगळ्यांनी तो मस्ती करताना तागेले लक्ष दवरका तर कसं नाही ना कसं करना नव्हे कसं नाही तर बाद दिना कोणाकय तर लक्ष दिवका तर यशोदा आणि रोहिणी हांगेले विश्वासू म्हणजे बलराम की बलराम कृष्णाली रक्षा लायक कोण करता ती तसे जाऊन स्वतः त्या वात्सल्य भाव अनुभव असं बलरामाक आणि अशी बरेला की यशोदा नंद महाराज उपनंद अभिनंद आणि नंदन चाचा आणि सनंदन आणि पुरा गोपी प्रभावती आणि पुरा मालगड गोपी या सगळा बलरामाल विस्तार असं तांगेल माध्यमांतू अप्रत्यक्ष रीतीनं बलराम वात्सल्य रसा अनुभव करत असं आणि स्वतः मालगड भाव जाऊनही वात्सल्य रसा अनुभव करत असं आता येत वेळतही बलरामू दार्ल जाऊन सेवा करता असत ती आता श्रृंगार रसान तू कशी सेव करची त्या खातीर दार्ले शरीरान तू जाऊन श्रृंगार रस सेव जायना त्या खातीर बायले म्हणजे शरीर धारण करका त्यावेळी बलरामान केला त्याचे कारण म्हळ्यार त्या रसान तू सेव करची इतली तीव्र इच्छा आसा की तांतुल्यानी मार्ग काढला कशी राधा राणी धाकली बहिणी अनंग मंदिर जाऊन बलरामांनी जन्म घेतला तेगेल घरान तू वृषभानु महाराज आणि कीर्तिदा महाराणी तांगेल घरान तू मालगड पोतू श्रीदामा मध्येची राधा राणी आणि धाकली बहिणी अनंग मंजरी तर अनंग मंजिरी मारी बलरामोची बलरामान विस्तार करून अनंग मंजिरीला जन्म घेतला आणि अनंग मंजिरी रूपानं राधा राणीली 8 सखी ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपकलता चित्रलेखा आणि तुंगविद्या आणि सुदेवी आणि रंगदेवी आणि या प्रत्येक सखेली 3 मंजिरी असिस्टंट असत तशी रूप गोस्वामीली ललिताली 3 सखी कोण 3 मंजिरी कोण एक रूप मंजिरी एक लबंग मंजिरी आणि एक अनंग मंजिरी तर सगळापशी प्रधान सखी राधा राणी कोण ललिता त्या प्रधान सखीली 3 प्रधान मंजिरी कोण रूप मंजिरी लबंग मंजिरी अनंग मंजिरी अशी जाऊन अनंग मंजिरी भारी महत्वपूर्ण स्थान असं कृष्णाल्या राधा राणी वट्टू असे लिलांतू अनंग मंजिरी जाऊन ललिताले सेवा करत असं आणि अनंग मंजिरी लबंग मंजिरी आणि रूप मंजिरी या प्रत्येक मंजिरीक 1 कोटी गोपी साय करत असती
ललिताक 3 कोटी सहाय्यक असती, तशी विशाखाही 3 कोटी आणि प्रत्येक गोपीक प्रत्येक सखीक 3-3 कोटी गोपी सहाय्य करत असते, 3-3 करोड गोपी. तर ಒಟ್ಟು 8 सखींतू 24 crores ऑफ गोपीज आर असिस्टिंग. आणि प्रत्येक अनेक असिस्टंट असते, सहचरी किंकरी असे मस्त नमुने असतात. तर त्या सगळ्या भितरी साय करचे तरी अनंग मंजिरी जाऊन बलरामाने सेव केलेलं असं. आणि माधुर्यांतू विशिष्ट म्हळ्यारी अनंग मंजिरी रूप धारण केलेलं आहे. आणि अनंग मंजिरी रूपांतू अप्रत्यक्ष रीतीनं पूर्ण माधुर्य रसाचं आस्वादन केला. परंतु बलरामाला मिळाशी बरेला चैतन्य चरितामृतांतू की अप्रत्यक्ष रीतीनं माधुर्य रसाला आस्वादन करून बलरामाका समाधान जायनी काही, म्हणून अनंग मंजिरी भाव घेऊन चैतन्य महाप्रभू काळारी नित्यानंद स्वरूप घेऊन बलराम आयले ती. सो इन द फॉर्म ऑफ अनंग मंजिरी Balramji experience in the mood of Ananga Manjari, Balramji came as Nityananda Prabhu, and in the form of Nityananda Prabhu, Balramji experienced directly the Madhurya Ras. हे आमका तत्वतः गोतू जाऊ का. अनेक वेळारी ह्या पुरा बलरामाला अस्तित्व विवेचन झाले आमगेले, अनेक तांगेले विशेष महत्वपूर्ण स्थान असं. त्यामुळे बलराम आदि गुरु, कृष्णाला प्रथम अवतार जाऊन बलरामला अनेक महत्वपूर्ण सेवा असं. ते म्हणारी आदि गुरु आमगेल सगळा गुरु असती, इस्कॉन असती, इस्कॉना वायर असती, निंबार्क संप्रदाय असती, वल्लभाचार्य संप्रदाय असती, आणि कुमार संप्रदाय असती, श्री संप्रदाय, या सगळ संप्रदायांतू कितले गुरु असती. महाराष्ट्रांतू नाथ संप्रदाय असं, त्या सगळ कितले गुरु असती. त्या सगळा गुरुला आदि गुरु बलरामजी. प्रत्येक गुरुस्थान बसेल मनुष्य बलरामाला प्रतिनिधी असते, आणि सगळा बलरामाला प्रतिनिधी जाऊन चांगल्या चांगल्या शिष्याला सेवा करत असते. त्या गुरुतत्व आमका कोळका, आणि त्या गुरुतत्व असेल निमित्ती कृष्ण राधा आणि तांगेल विषयी भक्ती कोणा जाऊ का त्या बलरामा दयेशिवाय जाऊच साध्य ना असे बरेल असं. विदाउट द मर्सी ऑफ बलरामजी one cannot understand the relationship with Radha and Krishna, and the devotion to them cannot be achieved without the mercy of Balramji. तर बलराम गुरुत्व असेल निमित्ती आणि कितले रसांतू सहाय्य करू येतं. आमगेल कथेरी कसं महत्वपूर्ण असं लीला आणि आम्ही चर्चा करू येतं, डिस्कस करू येतं, ऐकू येतं, कोल्ड घेऊ येतं. पण आमगेल कथेरी प्रॅक्टिकल इम्पॉर्टन्स मिळाली बलराम इज आदि गुरु. आणि आमक सगळ्यांक कोणाने कोणे गुरु कोरकाती साक्षात्कारी जीव सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढव्रतः तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. कृष्णाने सांगेल असं भगवद्गीतेत. त्या गुरु आमक कोण मिळतात त्या बलरामाला प्रतिनिधी, आणि कृष्णानं सक्कड शक्ती, कृपा शक्ती, करुणा शक्ती बलरामा भितर इन्व्हेस्ट केलेलं असं. एक बलराम, रामलीलेंतू लक्ष्मण आणि राधा राणी या 3 व्यक्तींतू बलराम श्रीकृष्ण भगवानानं सक्कड करुणा शक्ती इन्व्हेस्ट केलेलं असं. त्या खातीर आमका रामलिलेंतू लक्ष्मण कृप नातल्यारी दय नातल्यारी रामा प्राप्ती जायना. कृष्ण लिलेंतू बलरामा कृप घेतल्याशिवाय कृष्ण प्राप्त जायना. आणि गौर लिलेंतू नित्यानंद कृपा झाल्याशिवाय चैतन्य महाप्रभू कृपा प्राप्त जायना. ह्या सत्य इतली अबाधित असं की द्विविध गोरीला म्हणून वानर आशिलो ताणे भारी पराक्रम केला. काही सुग्रीवा सैन्या भितर राबून महापराक्रम केला, महारथी वीर आशिल तो. पण तक्का लक्ष्मणारी श्रद्धा ना आशिली, लक्ष्मणारी विश्वास ना आशिलो. म्हणून त्या एक तत्वारी की रामावर श्रद्धा अस पण लक्ष्मणावर श्रद्धा ना, म्हणून रामान तागेल भक्ती स्वीकार करणी. आणि भक्ती स्वीकार करण्याच्या निमित्ती तागेल संघ जाल्लो राक्षसावट्टू, आणि द्विविध वानरू देवाल सेवक आशिलो तो मागीर असुर जाल्लो, राक्षस जाल्लो. आणि मागीर ताका बलरामान येऊन वध केला तागेलो. कितले महत्व आसा आमकां. अगर आमकां जर कृष्णाले महत्व करता आसा
परम पुरुषोत्तम म्हणून रामा वयर भक्ती आसा कृष्णा वयर भक्ती आसा राम कृष्ण एकू म्हणून गोत्ता सामको. पण ताजी बुट्टू आमकां लक्ष्मण तागेल दये शिवाय राम प्राप्त जायना हे आमकां गोत्तू नासल्यारी आमगेली भक्ती शून्य जाता निरर्थक जाता. तशी कृष्णा वाट आमकां श्रद्धा आसा पण आमकां बलरामा वाट श्रद्धा ना विश्वास ना तेन्ना आमगेली भक्ती खंय पावना. म्हणजे कागद बरोवच मात्र आणि खंय पुणे दवरले थंय पावना ते केन्नाय. कागद बरयल्यार त्या पोस्ट ऑफिसाक घाल का आणि योग्य पोस्ट ऑफिसाक घाल्यार त्या पावता पण खंय घाल्यार ते पावना. तशी योग्य पोस्ट ऑफिस बलराम, योग्य पोस्ट ऑफिस लक्ष्मण, योग्य पोस्ट ऑफिस नित्यानंद तांगेल माध्यमान तुला आमगेली भक्ती कृष्णाकय पावता. आमगे आत्त केलेली भक्ती प्रयत्न केल्लो आसा आमी ती पुरा भक्ती पावची केन्ना आमी ते लक्ष्मणा माध्यमान तुल्यान बलरामा माध्यमान तुल्यान नित्यानंद माध्यमान तुल्यान देवा ते पावता नातल्यारी ते पावना. ते पुरा कोरूनय वेस्ट जाता. ह्या कळचे खातीर त्या द्विविध वानरक बलराम येवन वध करता आसती आमकां सांगचे खातीर की रामाल सेव केल्या रामावर विश्वास आसा रामा वट्टू राबून युद्ध केला रावणा विरुद्ध महापराक्रमे केला पण ते रामा चरणा खातीर पावनी ते म्हळ्यार मध्येच माध्यम थंय ना. लक्ष्मणावर श्रद्धा ना लक्ष्मणावर जे विरोध भाव आशिल्लो त्या खातीर तागेली सेवा स्वीकार जायनी. ते आमकां कळपाक इम्पॉर्टंट आसा. ते हे तत्व जे आसा बलरामाले गुरु तत्व ते भारी महत्वपूर्ण आसा. अनेक गोष्ट आमकां गोत्तू जावं खातीर म्हळ्यार बलराम इज धारणा शक्ती ऑल्सो. आता बलरामाले दोन स्वरूप आसा ती एक माधुर्य स्वरूप त्या माधुर्य स्वरूपान तो आसून बलरामान केन्ना लीला करची कृष्णाक लिले सहाय्य करचे आणि लीला वृद्धी करचे खातीर सहाय्य करचे. पण बलरामाले आणखीन एक स्वरूप आसा ऐश्वर्य स्वरूप. त्या ऐश्वर्य स्वरूपान तू बलराम अनंत शेषनाग जावन आसा ती आणि अनंत शेषनाग हे बलरामाले ऐश्वर्य स्वरूप देवकील्या सातवे गर्भ जावन आयले आसा ती आणि अनंत शेष रूपान तू प्रचंड धारणा शक्ती आसा. या जगत्यान तू कितली ब्रह्मांड आसा ती भौतिक जगतान तू आणि ह्या जगत्यान तू कितली वैकुंठ लोक आसा ती द्वारका आसा दिव्य द्वारका दिव्य मथुरा दिव्य अयोध्या दिव्य गौलोक वृंदावन आसा. या पूर्ण अस्तित्व अनंत शेषाल्या माथ्यार आसा धारण केल्लें आसा. अनंत शेष जावन इतली शक्ती आसा धारणा शक्ती की 1000 देर आर 1000 हुड्स त्या प्रत्येक हुड्सारी पुरा जगत्य लांबून दवरलेलं आसा आणि त्या सकळा पाशी मध्य जे माथ्य आसा मध्य हुड आसा ताजेरी ब्रजमंडल आसा आणि गौलोक वृंदावन आसा. इतली देवान बलरामाक शक्ती दिल्या आणि शक्ती धारण करून ते आमगेले पुरो अस्तित्व आसा पळय ते बलरामा वैरी निर्भर आसा अवलंबून आसा ते आमकां गोत्तू जावपाक. ताचे मागीर आमी केन्ना वृंदावना वता पळय तेन्ना वृंदावना सकट भूंय ते वृंदावनांतली बलराम आसा ती. म्हणून आज म्हाका सांगता म्हणून येता की वृंदावनांत वचून केन्नाय रेला दाखोवन ज्ञाला पांय दवच फुडें प्रणाम करका पांय पडका की हाजे मुखार आमी 8 दीस 10 दीस 15 दीस म्हयनेभर वृंदावन रावचे आसा तुमगेल्या शरिरावेर आमी जमकत आसा ती म्हणून आमकां तुमी माफ करका आमकां दय करका आमगेले अपराध घेवचे नासा. आमी देवाक सेवा करच्या खातीर मात्र हांगा येता ती तसं नाही भोग घेवच्याक आमी हांगा प्रवेश करना ती. आमी वचन दिता ती शपथ घेता ती की आमी हांगा देवले मागीर तुमगेले वयर पांय दवर मागीर कसले इंद्रिय भोग हांगा घेना ती. आमकां त्या उडगास आसा की आमी प्रतिपंथा तुमगेले वयरी पांय दवरून मुखार वता आसता ती हांगा दाखोवन वृंदावना दाखोवन मथुरेंत वता ती मथुरा दाखोवन वृंदावना वता ती गोवर्धना वता ती बरसाना वता ती नंदगांव वता ती सकट प्रवास आमी करता ती तुमगेले शरिरा वयर करता ती. त्या खातीर वृंदावनान तूं आसतना केन्नाय ज्ञालारी थू करचा नजर साक्षात देवाल तू देवा भायर थू गेले म्हणटा आसता ते उडगास दवरका केन्नाय आमकां केन्ना केन्ना अभ्यास आसा मुंबईन तू गांवांत तू करचे अभ्यास आसा. वृंदावना गेल्ले मागीर केन्नाय गोट पुरच्या नजर नेल्यारी केन्नाय थू करच्या नजर कसं उड्डोच्या नजर केळ खावन साल उड्डोच्या नजर पुरो बॅगा घालून दवरका. दॅट इज कॉल्ड अवेअरनेस दॅट इज कॉल्ड चेतना. मागीर आमकां उडगास आसा केन्नाय आमी कसं करतना आमकां उडगास आसा आमी कारार वताना हात धुता केन्ना केन्नाय
कार अवतार केन्ना बिस्कूट खावन तेजे कागद भायर उडत जाती तेन्ना आमकां उडगास नासता की बलराम स्वता वृंदावन जावन थंय अस्तित्वान तूं आसता ती. So what is Krishna consciousness? What is God consciousness? Is to be aware wherever we are. आमकां ते गोत्तो आसता आमी वृंदावना आसता ती साक्षात बलरामाल्या अंगा वयरी पांय दवरून आमी चमकत आसता ती त्या खातीर उण्यान उणें आमगेल्या हातांतूं बाकी अपराध जावचे नाजा आनी सतत सदैव आमी उडगास जावन वृंदावनांत राबुका आमी बलरामा शरिरा वयरी चमकत आसता ती तान्नीची बरसाना जावन नंदगांव जावन राबिल्ली आसता ती तान्नीची गोवर्धन एरिया जावन राबिल्ली आसता ती तांगेले शरीर मथुरा आणि वृंदावन आणि गोकुल आणि बलदेव आसा हे पुरो आमकां गोत्तो जावका आणि थर्ड शक्ती म्हळ्यार लीला शक्ती धारणा शक्ती गुरुतत्व आणि पंचरस ह्या पुरा बलरामाला गुर्तु जाल्लो. आता बलराम आणि कृष्ण हांगेल संबंध मोगा संबंध प्रत्येक रसांचो संबंध आसा तर प्रत्येक केन्ना कृष्ण अवतार घेता पळय तेन्ना दोगूय वट्टू येता ती रामायणान तू रामलीलेन तू त्रेतायुगान तू धाकलो भाव जावन तुमी आयले ती राम मालगड भाव आणि लक्ष्मण धाकलो भाव तांकां कांय कश्ट ना भारी मोग आसा पूर्ण आयुष्य रामा केन्ना सोवणी वनवासा असो अयोध्या असो ऐश्वर्यांतो असो मानसन्मान असो खंय साथ सोवणी तागेली खास करून ताका वनवासा वच सांगले मागीर सुरवे राबिलो लक्ष्मण हांव तुगलोटी येता कसं नाही असलं हांव तुगलोटू आसा असं सांगिल्लें आसा परंतु आणि राम अवतार म्हळ्यार मर्यादा पुरुषोत्तम सक्कड आदर्श आसा कशी सांगू का कशी उरलो का धाकली भावान कशी आसूं का मालगड भावान कशी आसूं का एक बामणान कशी आसूं का एक चेल्ल्यान कशी आसूं का एक अन्नान कशी आसूं का एक रायान कशी आसूं का सक्कड वस्तून तू मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार तान तू तागे वर प्रेशर आसा लक्ष्मणारी की धाकले भाव म्हणून कशी आदर्श व्यवहार आसूं का केन्नाय मालगड भावाक प्रश्न करचा ना सांगिल्लें आयकू का मात्र तेन्ना कसं कष्ट जायनी स्वभाव असतो सेवा भाव तांतू कसं आर्ग्युमेंट करचो प्रश्न ना पण दोन प्रसंगान तू मस्त कष्ट झाला लक्ष्मणाक केवळ सान भाव आशिल्ले निमित्ती दोन प्रसंगान तू मस्त कष्ट झाला एक प्रसंग म्हळ्यार सीता वनवासा तू रावणा वध जाली मागीर ती आयली भायरी तेन्ना रामाक भेटच्या वताना राम म्हणटा राब तुगेले अग्नी परीक्षा केल्या शिवाय तुका हांव घेना म्हणून ती मस्त व्हडली काणी असती प्रिन्सिपल अशें आसा की लक्ष्मणा सांगिल्लें लक्ष्मणा ती गेली अग्नी परीक्षा घेवता काय तरी राखड लाबून तो उजो लावका प्रज्वलित करका तुवें उजो तेन्ना लक्ष्मणाक भारी बेजार जाला जाता की सीता मेगेली वन्नी इतली पवित्र आसा इतली पतिव्रता आसा इतली सती आसा सतीत्व तेगेल्यान तू अनंत मात्रान तू भरून दवरलें आसा तरी तुगेली तू परीक्षा घेवची अगत्य तुका दिसता कशी रे मेगेल मनान तू अगत्य ना राम म्हणटा मेगेल आज्ञा पालन कोरका तू तो वचून थंय राखड लावन अग्नी प्रज्वलित कोरका आयकल तुवें कसं आर्ग्युमेंट करचा ना सीधा वचून अग्नी प्रज्वलित केलेलं आसा तेन्ना ताका भारी बेजार जाला नंबर 1 बेजार नंबर 2 तू अग्निपरीक्षा पास जावन सीता आयल्या रामा मिलन जाला मागीर वचून वाडी जाल्ली आशिल्ली मागीर राज्याभिषेक जाला मागीर 3 गुरमीट जाल्लेलो आसा गुरमीट जाल्ल्या अवस्थेन तू एक कोणकी म्हणलं काय हांव राम न्ही तुका दवरचें कितें घर लागी बायले सांगता आसतो हांव लंबळतलो हांव राम न्ही तू भायर राबिल्लो ना एक दीस वस हांव दाखोवन भायर वस हांव राम न्ही 1 वर्स राबून जालें मागीर वापस बायले घरला घेतला अशी कोणकी म्हणलें ते गुप्त हेरान हांव सांगलें की अशी सांगतास कोणे म्हणून इमिजिएटली राम म्हणलो लक्ष्मणा रथ घेवन यो आणि सीतेक वाल्मिकी आश्रमांत सोडून यो लक्ष्मणा भारी बेजार जालो कसं का तरी कसं अपराध ते केलो कसं केला तिने अग्निपरीक्षा दिवन तेगेलें सतीत्व तिने सिद्ध केला पावित्र्य सिद्ध केला आणि कसं नमुन्या तुगेले परीक्षा ही लक्ष्मणा उल्लोचे काम ना रथ घेवन तिक घेवन वाल्मिकी मुनी आश्रमात सोडून येवका तेन्ना लक्ष्मणाक इतली बेजार जाला की फुडल्या भाशेन चड जाल्ला बेजारू इतले म्हळ्यार सीता मस्त खुशीर आसा हांव गुरबीण आसा म्हाका गुरबीण आसतना म्हगेले चेडूं हांगा पडटा आनी तूं
साधू संघ मेळता, ऋषी संघ मेळता, वनवासातून भारी लायक वार असं, भारी वातावरण लायक असं, सत्वगुण असं, बेगील भाग्य असं म्हाका गुरबण असताना चेडवांक पोट्टा असताना म्हाका राबूक अशें मन आशिल्लें अशी इच्छा प्रकट केल्ली आशिल्ली रामा वाटून एक पंत फुडें सुरवेची. आणि मागीर जाल्ली घटना जेन्ना लक्ष्मण रथ चालयता असं आणि रडता असं आणि सीता एकाड तेकाड लायक पळयत असं वार येता असं एकाड रूप असं एकाड पुरा वन असं पुरा आनंद घेता असं ते कळना लक्ष्मण रडता इथे म्हणून लक्ष्मणा तू इथे रडता तो कसं नाही उलयना रडता असं तुका भारी आश्चर्य कसं रडता पावले मागीर सांगता वनये तुका हांव हांगा सोडता असं आणि हांव वता असं म्हाका तुका सोडचे मात्र आदेश आशिल्लो अपास हाडचो आदेश ना ना हांव वता भायर सरता असं त्यादन सीता कळलें अरे म्हाका हांगा राबचें आसा म्हणून मिगेल बा म्हणून म्हाका हागेल वटू हांगा पेटयला अपास येवचें ना खंय थंय राबता तेन्ना लक्ष्मणान निर्णय घेतलो की अनेक पंत केन्ना हांव येता पळय तेन्ना धाकलो भाव जावन येना मालगड भाव जावन येता आणि ताचे मुखारी अनेक अवतारांतू हांव ताका आज्ञा दिता हांव सांगलें आयकुका अशी म्हणून अनेक अवतारांतू मालगड भाव जावन जन्म घेतला परंतु तांगेल स्थायी भाव केन्नाय बदली जायना तसंच स्थायी भाव सेवा भाव सगळा पशी बेस लाईन ऍक्टिव्हिटी ही सेवा भाव त्याची गंमत म्हळ्यार कसं नाही बलराम जावनूय आशिल मालगड भाव सांगता म्हणू आणि रक्ष करता म्हणू सगळं मालगड भाव पण केल्लेली इच्छा पूर्ण कोणाली सक्कड कृष्णाली इच्छा पूर्ण केल्या केन्ना केन्ना प्रश्न प्रसंग आयला की तुगेली इच्छा की मेगेली इच्छा तागेली इच्छा पूर्ण केल्या उदाहरणार्थ ऐका ती बलरामानं दुर्योधनाक गदा विद्या शिकयल्या आणि दुर्योधन भारी एक्सपर्ट आणि त्या स्किल जे आसा पळय गदा ते इतले वग्गी आत्मसात केले की बलरामा भारी तागेले बोग जालो पट्टशिस्त जालो तो हा तशी भीमाय गदान तू मस्त कुशल आसा पण टेक्निकली स्किलफुली दुर्योधना इज मोर एक्सपर्ट दॅन भीमा ऑल्सो भीमा इज मोर पॉवरफुल इन स्ट्रेंथ पण त्या स्किल्लान तू टेक्निकान तू दुर्योधन श्रेष्ठ आसा त्या निमित्त दुर्योधना वैरी बलरामाक भारी मोगू आणि धाकली बहीण आसा घडल्या की सुभद्रा तांणी मथुरा गेल्ले मागीर केन्ना हांव फ्री केल्ले पळय ताची मागीर सुभद्रा जन्म जाल्लो तर सुभद्रा भारी सान वयाची ती केन्ना सान आशिल्ली तेन्ना ओके आशिल्ले ती व्हड जाल्ले मागीर वाडीके प्राय जाल्ले मागीर बलरामा मना विचार सुरू जाल्लो की तिगेल वाडीक कोरका आणि मेगेल प्रिय शिष्य दुर्योधना पशी आणि कोण श्रेष्ठ आसा तेगेल पशी म्हणून तो मनान तू विचार करता आसा आणि प्लॅनिंग करता आसा कृष्णाक ते कळले एक दिसू की मेगेल मालगड भाव मेगेल अण्णा मनान तू ह्या पुरा चल्लेला आसा आणि कृष्ण पुरो भविष्य पळयत आसा अभिमन्यू जावचे आसा परीक्षित जावचे आसा भागवत सांगूचे आसा हे पुरो भविष्य कृष्णान बरोवन दवरलें आसा ताकूतच पुरो कृष्णान सांगले अर्जुना तू वच रे द्वारकेक तू संन्यासी रूप घेऊन वच आणि चतुर्मासाचा आरंभ जाता पळय चतुर्मासाचा एक महिन्यात जाता सोमारा चतुर्मासा काल हवय चालू आसा चतुर्मास सुरू जाता आसा तू आता द्वारकेन तू संन्यास जावन वच आणि तुगेले 4 महिने व्रत थंय करी तर अर्जुन द्वारके पावलो आणि ज्यांना कळलं की तेजस्वी संन्यासी कोण आयला सकळी आमगे घरला जेवच्या यो आमगे घरला जेवच्या म्हणून ताका आमंत्रण करता आसली एक दीस बलरामा कळले कोणी तेजस्वी ब्राह्मण आयला काही हस्तिनापूर दाखवून आयला की भारी तेजस्वी ब्राह्मण काही म्हाका आमगे ते आपोवंक हवो तेन्ना बलरामा वाडीक जाय न्ही आणि कृष्णाय वाडीक जाय न्ही आणि सुभद्राय चल्ली तर घरल्या ताका आपयता ती आणि अर्जुन आयले मागीर तागेले डोळे कॉन्स्टंट सुभद्रा वेरी तिका पळयत आसतो तेन्ना बलराम म्हणटा गो आयकल्लो तुवें इतले महान तेजस्वी संन्यासी आमच्या घरला आयल्या ती तागेले लायक करून तू सेव करता आणि ताका जावका नाका ते तू पळोवका अशें म्हणून ताका जेवण करतना ताका पळयता आणि ती तिका पळयता तिकाय कसन मोग जालो म्हणून ना संन्यास म्हणून करता आसा पण तागेले डोळे आणि तिगेले डोळे एक विलग जायना तिगे तेन्ना बलराम म्हणालो इतली तेजस्वी ब्राह्मण आसा तुवी संन्यास आसा ती तुमगे आणि खंय खंय वचूं गत ना 4 महिने हांगा राबत तुम्ही प्रति दिवस हांगे ते तांगे ते वचचे काय आगत ना तुम्ही आमगेलेही महिला हांगा राबा ती आणि हांगा तुगेले व्रत पूर्ण करा ती हांगा तुम्ही चतुर्मास सेवा हांगा करात तेन्ना
नित्य ध्यायतो विषया पुंसा आमगेल मन आशिल विषय येद्रा असल्यारी कशी आजीची की आसक्ती फाल्या चढ आसक्ती आणि मागीर मुखार चढ आसक्ती नित्य जिले पळयार एक दीस खावप मना करता न्हय तशी बेगील मोगा वस्तू केन्ना येद्रा दिसता सेव करतास म्हणून तेन्ना आनीक मोग वाडता 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 कृष्णान मागीर सांगून दवरलें आसा पळय अमूक दिसाक ती देवील देवस्थानां वता रथा बैसून तेन्ना तूं वचून तिका थंय दाखोवन धांवून घेवन वचूका म्हणून आणि मागीर सांगलें कारणान तूं मागीर तूं तुका हांव तुमकां मागीर सांगता तर त्या दिवस ठरता की आता सुभद्रा भायर सरता आसा लायक आंगवाल आनी घालून पूजे सामान घेवन रथा बैस आमी कशी कारा वता न्हय ड्रायव्हर घेवन तशें न्ही रथा वता ती सारथी घेवन तर पुरा सामान घेवन देवी देवस्थानां वचून ती पूज करता आसा ताजी मागशी वो संन्यासी थंय वचून राबिल्लो आसा आनी ती केन्ना पूज करून भायर येता पळय आनी पूज करून भायर येवन तिका रथा चडता तेन्ना रथा हांव बशिल्लो आसा आनी तीन रथार पांय दवरसाक रथ सूर काडून धांवता तेन्ना बलरामाक कळटा आमगेल घरान तूं संन्यास जावन राबिलो इतले दीस तूं संन्यास म्हणून सेव करता घेता आशिल्लो आज मेगेल भयणी घेवन धांवन गेलो तो तेन्ना आईलो कोप कशें म्हळ्यार ते आमगे शंकर मणकेची आशुतोष वग्गी प्रसन्न जावचे आनी वग्गी कोप येवचो आनी कोप म्हळ्यार भयंकर कोप येता तेन्ना कळ्ळें स्वताक इतले कोप आयलो आसा गदा घेवन चिलकत घालून युद्ध करच्या खातीर भायर जाता ती हांव ताका मान सोडता म्हणून ताका हांव जिवीत सोडना म्हणून तेन्ना कृष्ण कळ्ळें अरे मगेल अण्णा कोप येवन गदा घेवन भायर सरला अरे बाप रे तेन्ना कृष्णान ताका राबिल्लो आसा अण्णा चिकी 2 मिनट राब हांव सांगता म्हणून आयक तूं पळय तुका खबर मेळ्ळ्या की अर्जुनान तो संन्यास म्हळ्यार फर्स्ट चिटींग म्हळ्यार तो संन्यास जावन आयलो पण तो अर्जुन आशिल्लो आनी सेकंड चिटींग म्हळ्यार मगेल भयणी धांवून घेवन गेलो पळय म्हाका तें गोत आसा तो अर्जुन आशिल्लो तेवूय बद्द आसा आनी तो धांवला तेवूय बद्द आसा पूण तूं तुजे डोळे सान करून दूर पळय की रथान तूं कोण कोणाक धांवन व्हरता आसा पळय ताणें धांवून गेले आसल्यार तागेल्या हातान तूं लगाम आसा तुका आनी ती मागशी बसला आसता मागीर म्हाका कळटा की बाय ताका ती बसला मागशी आनी ताका धांवन धांवन व्हरता म्हणून तो तुजी के सम लायक कोण पळय कोणा हाता लगाम आसा आनी कोण रथ चलयता आसा तेन्ना बलराम पळयता लायक करून ताका दिसता की सुभद्रे हातान तूं लगाम आसा ते म्हळ्यार कृष्णान कान मंत्र दिल्ले आशिल्ला तूं केन्ना ताका धांवणा व्हरता पळय तूं रथ चलोवचा ना तिगेल्या हातान तूं लगाम दिवका आनी तिका सांगता तूं रथ चलोवका म्हणून तेन्ना बलरामाक कळटा अरे हांव लेकिले ताण धांवण्यात व्हेल्ले म्हणून पण मगेल भयणी ताका रथ घेवन धांवता आसता मुखारी तेन्ना मागीर बलराम शांत जाले सांगचे कशें प्रयोजन ते म्हळ्यार इच्छा आशिल्ली दुर्योधना वटू वाडीक करची आनी केल्ली मागीर वाडीक कोणा वटू कृष्णा कसं इच्छा आशिल्ली कृष्णा इच्छा आशिल्ली मगेल भयणी वाडीक अर्जुना वटू जावका अर्जुना वट्टू जावप खातीर बलराम एग्रीड बलराम सरेंडर्ड ताणें केन्ना समजावन सांगलें मागीर येस सर तुगेली इच्छा आशिल्ली सामान दे आसता म्हणून मागीर लायक करून अर्जुन वापस आपयला जावन वचूं अगत ना रे वापस येत गेल्ल्या वापस आयले मागीर लायक सत्कार करून 1000 कटल्यान लाख कटल्यान रथ हस्ती अश्व भांगर कपड पुरा दिवन सत्कार केल्लो आसा लायक कोण वाडीक करून दिल्लो आसा आनी बामण बायलाक सन्मानपूर्वक हस्तिनापुरा पावयले आसा सांगचे म्हळ्यार कसनय रुपान आयल्यार धाकलो भाव आसो मालगड भाव आसो आनी कसनय आसो इच्छा पुरो करची कृष्णाली इच्छी प्रतिपंथा हे तागेले स्थायी भाव आसा तशी हे बलरामाल स्वरूप आसा आनी बलरामाला आनीक गंमत आसा त्या म्हळ्यार बलराम आली गोपी तागेले ग्रुप विंगड आसा आनी कृष्णाल गोपी तागेले ग्रुप विंगड आसा आनी बलराम आनी कृष्ण they respect each other so much they never mix up with their gopis tanni kednai very carefully whenever they are moving they very carefully handle their gopis for example play आता कशी पळय तांगले सन्मान कशी very respectful nature towards each other कशी
बलरामो समकत अस तेन्ना मार्गारी ताका ह्या पुरो बरयला खंय व्रज रीती चंद्रिका बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हांणी हे ग्रंथ बरयला व्रज रीती चंद्रिका तातूंत बरयलें आसा की बलराम मार्गार वता आसता ती तेन्ना तांकां रस्त्यारी गोल्डन स्टोन्स देख पडटा ती भांगरा रंगा स्टोन्स तेन्ना तांकां कळटा ह्या रस्त्यार दाखोवन ह्या मार्गार दाखोवन राधा आत्ता गेल्ले आसचे पुरो तिगेलो प्रभाव इतलो आसा की ती चमकताना मार्गा वयले पुरो फातर गोल्ड जाता गोल्डन रंगाचे सो ही अंडरस्टँड्स की राधा मस्ट हॅव गॉन बाय दीस रोड तेन्ना बलरामांनी मार्ग चेंज करता ती त्या मार्गा वचना ती इथे म्हळ्यार ती खंय वता आसा ती कृष्णा भेटू वता आसा मागीर थंय ताणें लीला करता आसा ती ताजे मागीर हांव मालगड भाव म्हळ्यार रील जायना म्हणून तांकां केन्ना कळटा ताका की बलरामा कळटा की एकाड राधा राणी गेल्ली आसा म्हणून तो मार्ग बदली करता तशी राधा राणी कशी केन्ना तिका देख पडटा की क्रिस्टल स्टोन्स व्हेरी व्हाईट कलर शायनिंग स्टोन्स वेन राधा राणी सीज ऑन द रोड मार्गार देख पडटा की धव बण्णाचे शायनिंग तेजस्वी फातर पुरो देख पडटा त्या दिक कळटा की ह्या मार्गारी बलराम मेगेल राधा कृष्णाल बाळगड भाव गेल्ले आसता पुरो ती पूण ती मार्ग चेंज करता थंय वचून तांकां संकोच करचो गेले बनाना थंय गेल्यार संकोच जाता कृष्णा भेटू जायना म्हणून ती मार्ग चेंज करून वता नंबर 1 आणि सम्मान पळया ती एक म्हणटा चंद्र सरोवरांतू कृष्ण रास लीला आरंभ करता वासंती रास म्हळ्यार एप्रिल मे चैत्र म्हयन्यांतू चैत्र वैशाखांतू वासंती रास आरंभ करता कृष्ण तेन्ना चैत्र पौर्णिमेको तेन्ना तो रास इतले आनंदमय जाता की बलरामाका मस्त पळोवंक म्हणून मन जाता तेन्ना गोवर्धना वयर येवन बलराम थंय पळयत आसा ती खंय रास लीला जाता आसा म्हणून पण कृष्णाक हांव देखून पडचो नज म्हणून बगसून राबला देट इज कॉल्ड ढोका ढोका म्हळ्यार बगसून वंदन करचे आसपा स्थिती तातूंत तो अशी राबली आसा ती आणि थंय कृष्णान रास लीला आरंभ केल्ली आसा आणि त्या चंद्रान वचून त्या उदका वचून मेरी पुरा हुम आणि पुरा दिव्य जल ओट्टू जावन इथे सरोवर निर्माण जाला चंद्र सरोवर इथे म्हळ्यार चंद्र जावन तांतू अमृत घाल्लें आसा चंद्र देवतान अमृत बिंदू तांतू घाल्लें आसा मागीर ते रास लीला इतली लायक मुखार गेल्या की चंद्राक ते आनंद विभोर जावन स्वता तांतू भितर मेल्ट जाल्ला काय चंद्र देवता म्हणून तागेलें नांव चंद्र सरोवर तर त्या पुरा अमृत बिंदू घालचे चंद्र देवतान मेल्ट जावचे पुरा बलराम हांगा पळयत आसा ती बगसून आणि बगशील मागीर भाव विभोर जावन तांगेलें शरीर स्तब्ध जाल्लें शब्द इट इज लायक स्टनिंग एक्स्टसी त्या देवस्थान थंय आसा बलरामाले इथे म्हळ्यार राबून पळयना ती बगसून पळयता ती इथे म्हळ्यार म्हाका गोवर्धना राबिल्ले कृष्णान पळयल्यार तो रास लीला बंद करता ताका संकोच जावन मलगडे भाव येद्राक रास लीला करना ताका संकोच जावचो नज तागेले सन्मान जावक तागेले रास लीला वट्टू जावक जाता बुका आणि म्हाका पळोवच्याकय मेळका म्हणून बगसून निप्पून थंय तांणी रास लीला पळयली आसा तेन्ना बगशील तेन्ना मुकुट आसा मुकुट किरीटू तो थंय पडला आणि ते एक रॉक आसा रॉकार पडले मागीर त्या मुकुटा स्पर्श जावन तो रॉक मेल्ट जाला आणि ते किरीट ताजे भितर वचून बसला मुकुटशिला म्हणून आसा पिंक रंगा मंदिर आसा गोवर्धना वयर आसा आमकां थंय वचचे अधिकार ना कारण ते गोवर्धना वयर आसा पण ती शिला आसा पळय मुकुट शिला ती आमकां देख पडटा दूर दाखोवन तर ह्या पोझिशन बलरामाले बगसून रावचे पोझिशन दंडवत स्वरूपांतू हे कृष्णा प्रती आशिल्लो आदर सन्मान आसा ताजे मागीर अनेक जाग आसा कुसुम सरोवर म्हणून कुसुम सरोवर मागीर 1 किलोमीटर मुखार गेले मागीर राधा कुंड आसा पयले कडेन उद्धव कुंड ह्या कडेन कुसुम सरोवर एक लेवल आसा आणि ताजे मुखार थंय दाखोवनी आणि हांगा दाखोवनी 1 किलोमीटर डिस्टन्स इज राधा कुंड ताका म्हणचे राधा कुंड घेरा राधा कुंड एरिया थंय दाखोवन आरंभ जाता थंय कृष्ण आणि राधाली अति उत्कट लीला जाता आसा मागीर पुरा ब्रजमंडलांतू उत्कट लीला आसा
पण राधाकुंडांतू आणि बरसाण्यांतू अति अति उत्कट लीला थंय बलराम प्रवेश करणारी कृष्णाक आणि राधा राणीक संकोच जावच्या नजर या भावनेनं बलरामा लास्ट स्टॉप कुसुम सरोवर हांव ते केदेक पण गेल्लेलो तर तांची भक्त बसून बलरामा देवस्थानांतू पूज करचे वता ती त्यामुळे खंय असते बलरामा देवस्थान तिके मुखार गेल्ले आस काही हांगा इतिहास म्हणून निमगेले हांवें म्हणले हांगा दाखवून राबून निप्पोन ते पुरा राधाकुंड लीला पळोवच काय बलरामान इथे मारे भाव कसा मनान तसं की मेगेल्या निमित्त तांगेल्या लिलेंतू बाद जावच्या नजर अवरोध जावच्या नजर बंद जावच्या नजर म्हणून हरे कृष्णा म्हणून थंय बैसून कुसुम सरोवर बैसून राधाकुंडम कसं चालला म्हणून पळयता ती दॅट इज दी रिस्पेक्टफुल नेचर ऑफ बलराम टुवर्ड्स कृष्णा अँड राधा. फोर्थ आयटम त्या मारी कृष्णानं कागद दिलेले आहे बलरामाका गोपी दिवची का तरी आनामा दिवची का तरी तर मालगड भाऊ अशी निमित्त असूनही ऍज अ सर्वंट बलरामानं त्या हाऊस वस्तू कागद दिला कृष्णाने कागद दिला तू वाजू का म्हणून त्याची मागीर बलरामानं राधा राणीके दिला गोपींक कागद दिला ऍज अ मेसेंजर ही हॅज गॉन nowhere we have seen that elder brother goes with message as a messenger but he is always a servant of Krishna. खंयच्याय अवस्थेन तू कृष्णाला सेवा he is not giving up. अनेक आदरपूर्ण जाल्ले आमगेले आता कृष्णा आदर कशें आसा बलराम प्रती ताजे प्रमाण आसा केन्ना कृष्णाने गोवर्धन धारण केल्ले पळय तेन्ना गोवर्धन धारण करून एकाड तेकाड पळयत आसा कोणा पळयत आसा राधाक पळयत आसा तेन्ना गोपी म्हणटा ती हांव सो दिसता की हांव ताका लोणी खावचें घाल्लें पळय हाजी उपयोग जाला हाजी इतले म्हयने इतले कश्ट करून हांव ते पद्मगंधा गाय काही ताजे दूध काडचें आसा काही मागीर दूध घांटूचें आसा काही मागीर ते लोणी काडचें आसा काही ताका पद्मगंध वा सुगंध येता आसा काही अशी पुरा अति व्हेरी व्हेरी स्पेशल अशी लोणी हांव तिका नित्य खावच्या घालता आशिल्ली आज पळय जाल्लो उपयोग पळय हाताक शक्ती आयली न्हय म्हणून पळय एक हातान तो उपळून धरलेलो आसा तेन्ना पुरा चेडू हांसता ती हाऊस कसं कोत ना हाऊस म्हणास की ते लोणी खाऊन ताका शक्ती आली म्हणून बद्ध कारण ते नाही आम्ही नित्य कुस्ती खेळणू ताका हरोवचे आशिल्ले ते हार न्हू ताका हांगा शक्ती जाल्या म्हणून आज तो गोवर्धन उकोळच्याक फाव जाला ह्या पुरा उतर ऐकून गोपी हसतात पुरा त्या चेडू हांका कसान गोत ना हांगा गाय पुरा हे करचपाक गोतू बद्ध रहस्य गोत ना बद्ध रहस्य म्हळ्यार आज तो कृष्ण गोवर्धन उकोळणू इतर राबला तर कशें साथ जाल्ले ते साथ दिता जाले म्हळ्यार राधा ताका पळयतास काही तिगेल्या नजरेन तुल्यान ती शक्ती प्राप्त जाता काही ती ताका पळयता आसता न्हय तोय तिका पळयत आसा आनी ती ताका पळयत आसा तागेले आनी तिगेली नजर मेळता काही त्या नजरेन तुल्यान इंजेक्शन मेळता काही इंजेक्शन पॉवरफुल इंजेक्शन तातूंतल्यान तो उकोळून धरला काही आणि मग बद्दे दिसना हांवें पळय तो खंय पळयता म्हणून पळय तेन्ना पुरा चेडूव कृष्णा पळयता ती राधा पळयता ती तेन्ना ताका कळटा की कृष्ण राधेक पळयता आसा काही तिवय ताका पळयत आसा तोय तिका पळयत आसा म्हणून ती शक्ती प्राप्त जाता काही गोवर्धन उकोळची आणि तेन्ना मदेची ताका कृष्णाक अशी अनुभूत जाता की म्हगेल मालगड भाव म्हाका पळयत आसा तेन्ना संकोच जावन कृष्णान सकाळ पळयलें आसा म्हणून शिनाजी मूर्ती आसा पळय तागेली नजर केन्ना सकाळ आसा वाय बिकॉज कृष्णा फेल्ट शाय he was constantly looking at Radharani with sidelong glances तिरपा कटाक्ष त्या खातीर केन्ना ताका मना गेल्ले अरे हांव राधा पळयत आसा पण म्हगेल मालगड भाव म्हाका तितके पळयत आसा म्हणून संकोच जावन आदरपूर्णता त्या भावनेनं ताणें सकाळ पळयलें आसा म्हणून आमी तुमी खंय जगत्यान तूं गेल्यार श्रीनाथजी मुर्ती कळटा श्रीनाथजी मुर्ती केन्ना यात्रा पळयना श्रीनाथजी मुर्ती सकाळ पळयत आसा आणि श्रीनाथजी मुर्ती तांगेली अशी तागेले आख्यायिक आसा नाथद्वारांतू की श्रीनाथजीली दया जावका आसल्यारी सकाळ वचून
अशी वयर पळो का काही दोळ्यान तागल्या त्यात तागली कृपा वर्षाव जाता काही यात्रा पळय दर्शन घेतल्यारी कृपा प्राप्त जायना काही श्रीनाथजीला पाया बोळा वचून पाय पडू अशी वयर पळो का काही तागेली नजर मेळ्ळी मागीर कृपा प्राप्त जाता तर श्रीनाथजी नजर पळय आमकां कळटा की श्रीनाथजी कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ श्रीनाथजी इज रिस्पेक्टिंग द प्रेझेन्स ऑफ बलराम बलराम आली उपस्थिती जाणीव करून सन्मानपूर्वक देवानं सकाळ पळयलं असं अनेक गंमत म्हळ्यारी हांव सांगिल्लें न्हय बलराम आले गोपी फ्रॉम विंगड असं खंय देखून आले फ्रॉम गोपी बलराम आले बलरामाला एक स्वरूप असं अनंत शेष सांगितलं पुढे अनंत शेष नाग त्याची कहाणी अशी असं की कश्यप मुनीला मस्त बायलो आशिल्ली ती आणि तो दोन बायलो आशिल्ली म्हळ्यार एक कद्रू देवी आणि एक बायला विनिता देवी तर विनिता देवीनं गरुड देव आणि अरुण देव हांकां जन्म दिला एक मिनिट आणि कद्रू देवीनं सक्कड सर्पा जन्म दिला तो सकड़ा पशी भालगड पूत सर्प म्हळ्यार नाग म्हळ्यार अनंत शेष नाग विथ 1000 हुड्स आणि केन्ना सेव करचे का तरी सकड़ा जगत त्या मुळा गेले त्यांनी सकड जगत ते मातार घेतला इन ब्रह्मांड ऑल्सो लास्ट लोक इज रसातला ताचे मुळा वचून ब्रह्मांड धारण केलेलं असं ऍज अनंत शेष तेन्ना उदका वचून गर्भोदक सागरांत वचून उदका राबून मात्यारी रसातला वयर कितने 14 लोक पळय ते धारण केलेले असं तेन्ना समुद्रांत तो असताना त्या सुंदर रूप पळोवन अनेक नागकन्या तांकां पळोवन आकर्षित झालेले असत काही आणि तांणी सगळ्यांनी नागकन्यान येवन निवेदन केलेलं असत की आमकां तुमगेल वटू शृंगार रसान तूं लीला करचें मना आसा म्हणून तेन्ना अनंत शेष नागान सांगिल्लें असं की तुम्ही पुरा नागकन्यांनी हांव केन्ना बलराम जावन येता पळय ह्या मेगेलें ऐश्वर्य रूप ह्या रूपान तूं माधुर लीला करच जायना हांव अनेक अवतारान तूं कृष्णाल मालगड भाव जावन माधुर्य रूपान तूं लीला अवतार घेवन येता असं तेन्ना तुम्ही गोकुळांत येवन नंदगावांत येवन गोपी जावन जन्म घेवका मागीर तुमगेल वट्टू हांव लीला करता So all the gopis of Balaram are the Nagakanyas in previous life. आणि केन्ना बलरामानं चतुर्व्यूहान तो विस्तार केला संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न आणि वासुदेव ह्या अनुभवान तो एक तागेली बायल आशिल्ली संकर्षणाली पूर्णानंदा म्हणून शी इज द पटराणी ऑफ संकर्षण महासंकर्षणाली पटराणी ती तर तिने इच्छा प्रकट केल्या निवेदन केला की तुमगेल वटू म्हाका माधुर्य लीला करपाक मना आसा तर बलरामान सांगला तिका की तुवें हांव केन्ना बलराम म्हणून सकाळ येता पळय अवतार घेवचे खातीर कृष्णा भट्टू तेन्ना तुवें पूर्णानंद म्हणून येवका आनी तुगेल वटू हांव वाडी करता म्हणून तर ती पूर्णानंदा इज अ एक्सपान्शन ऑफ राधाराणी इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आणि तिगेले इतिहास कसं म्हळ्यार संकर्षणाल बायलेल नाव असं नागलक्ष्मी आणि नागलक्ष्मी जाऊन आलेले असं पूर्णानंदा गोपी म्हणून गेली कहाणी अशी असं नागलक्ष्मीनं जन्म जाल्ले मागीर गोलोकांत तपस्या केलेले असं चाक्षुष मनू तागेल काळांत सकाळ येवन तपस्या केलेले असं तेन्ना तिगेल नाव ज्योतिषमती त्या रूपान तिने तपस्या केलेले असं तेन्ना तिगेल रूप पळोवन मस्त देवतांक आकर्षण निर्माण झाला ती तपस्या करता असं देवाक प्राप्त करचे का तरी सकळापाशी बलवंत कोण आसा तो मागीर बामूण जावका आणि सकळापाशी बलवंत कोण आसा विष्णू भगवंत तागेल म्हाका बामूण म्हणून जावका म्हणून ती तपस्या करता आसा तेगेल मनान तूं कोण वेगळे आसा आणि तपस्या करता तेगेल रूप पळोवन इंद्र आदी देवता फुरा येता सकाळ आणि तिका सांगता ते अरे आम्ही आसत रे आमगेल वाडी करूं तुवें तेका भारी कोप येता तेगेल तपस्या भंग जाता म्हणून ती सकळांक शाप दिता कसं शाप दिता विविध नमुना शाप दिता तेन्ना तिगेले विविध नमुना शाप आयकून इंद्रा कोप येता तू इतली तुका गर्व आसा पळय की तू देवतांक शाप दिता हांवें तुका शाप दिता
तुगेल तपस्या सफल जावन म्हणू तुका विष्णू प्राप्त जाल्यारय म्हणू हांव शाप दिता की वाडीक जाल्या मागीर तुमकां चेडू जायनात म्हणून. So Indra gives a curse. Even if you achieve whom you want, I curse you that you will not get any children. ती ज्योतिषमती मेळ्ळी अनेक जन्मातून रेवती जाऊन आयली ती रैवत राजाल पुत्री म्हणून आयल्या ती नागलक्ष्मी. ती नागलक्ष्मी शी बिकेम ज्योतिषमती. ज्योतिषमती बिकेम रेवती इन द नेक्स्ट लाईफ. आणि म्हणून रेवतीने बलराम आवट वाडी केल्ल्या वय पण तांकां चेडू जायनी. द्वारकेंतूच तिका तांकां चेडू ताका दोन बायल आशिल्ली ती. एक वरुण देवाली पुत्री वारुणी देवी. शी बिकेम लायक अ हनी oozing out of leaves in Vrindavan. But Varun Dev sent her as consort of Balramji. बलरामाना दोन्ही वाटे केल्या ती रेवती उट्टी केल्या आणि वारुण उट्टी केल्या परंतु खंय कृष्ण लिहिलें तू भागवतांतू वर्णन ना पुराणांतू वर्णन ना की तांकां चेडू जायनी. कृष्णाक 16,108 बायलांक प्रत्येकाक 10 चेल्ले आणि 1 चेल्ली जाल्या. तागेली 1 लाख हाटल्यान फॅमिली आसा व्हडली पण बलरामाक चेडू ना ती ताचे कारण ते आशिल्ले. तर ती नागलक्ष्मीक संकर्षण रूपान तू बलरामांनी सांगिल्लें अनंत शेषान सांगिल्लें की हांव केन्ना बलराम म्हणून येत पळय तेन्ना तूं नागलक्ष्मी जावन तुवें येवका. तर ती प्रमुख गोपी पूर्णानंदा हू इज द चीफ गोपी ऑफ बलराम. आनी ताणें केन्ना तांणी आयले पळय कृष्णाला संदेश घेवन चैत्र आनी वैशाखांतू 2 म्हयने राबिल्ली ती तेन्ना कृष्णा गोपीक मेसेज दिला सांत्वन केल्या लायकून सांगला बेजार करू नका कृष्ण येता ती म्हणून लायकून तांकां कावन्सिलींग केला. आणि त्याच वेळार स्वता गोपी वटू रासलीलाय केल्या आणि त्याच काळार त्यांनी ते यमुनेक आपोवन सांगिल्लें की यमुना लागी येवका आमकां न्हांवचें आसा सकाळांक. ते यमुना तिके बेजार केलो की कोण हो मनुष्य वारुणी पिवन ताका पुरा डोळे गोल गोल घेवता तागेल्या पूण तिका संकोच जाल्ला. ताणें बलरामांनी कसं केला हल घेवन यमुनाचे मस्त कुडकी केल्या ती यमुना धारा भंग केला ताणें. That Leela took place when Balramji came to give message of Krishna to gopis and mother and father. For 2 months he stayed in Vrindavan. अशें जावन हे पुरा लीला बलरामाची फारी चंद आसा ती. आतां म्हगेलो वेळ सरता आसा पण वता वताना म्हाका सांगचें अशें मनास की बलरामाचें एक विशिश्ट स्वरूप आसा वृंदावनांतू. तशें आमी वाचता पुरा कडेन की चैत्र म्हयन्यान तुले the clouds in the sky, what color they have, that is the color of Balramji. म्हळ्यार धव बण्ण आसा. तरी पुरा कडेन वृंदावनांतू तांगेल बण्णू काळ आसा. म्हणजे कसं कारण आसा पळय बलदेव दाऊजीन तू देवस्थान आसा थंय 6 फूट 6 इंच मस्त व्हडली मूर्ती आसा ती काळ्या रंग आसा. गोकुलांत तू बलराम राबला अशी हाता वारुणी घेवन अशी हात वयर आसा काळ बण्ण आसा. उंच्या गांवांतू एक देवस्थान आसा रेवती बलराम म्हणून थंय बलराम काळ आसा. भांडीर बनांतू प्रलंबा मारनू तागेले थंय मूर्ती आसा. प्रलंबारी बलराम मंदिर म्हणून थंय संकर्षण मंदिर आसा थंय काळी मूर्ती आसा. नंद गांवांतू कृष्ण बलराम भोटू राबिल्ली आसा ती मुरली वाजयतना थंय दोगांयले काळे बण्ण आसा. ताचें कारण म्हळ्यार की वृंदावनांतू आसतना बलराम कृष्णाला विचारान तू इतली मग्न आसा ती इतली तीव्रतेने मग्न आसा ती की कृष्णालो बण्ण धारण करता तांणी. दॅट इज वाय ही इज ब्लॅक. ही इज सो मच इमर्स्ड इन इंटेन्स थॉट्स ऑफ कृष्णा that he assumes the black color of Krishna. That is why he is black. His first reason. Second reason why he is black. Tamari, he is a elder brother. तो मालगड भाऊ. कृष्णा आणि मालगड भाऊ. आणि मालगड भाई जबाबदार आसा. तागेली काळजी घेवची ताका वळोवका तो खंय हांगा धांवन न्हय अनेक व्हडली काळजी घेतात. ते म्हळ्यार तात्ता वळे राक्षस कृष्णाक मारच्या खातीर वृंदावनांतू येत्त आसा ती. तेन्ना त्या राक्षसांक कसं सांगलें आसा तो कृष्ण तागेले बण्ण काळो आसा हातान तू मुरली आसा आणि मात ताका मोरपंख लायले आसा. पूण नंदगांवांत कशें आसा कृष्णाकय मोरपंख लायले आसा आणि बलरामाकय मोरपंख लायले आसा. कृष्णा हातान तू मुरली आसा
आणि बलराम हातातून उरले असं. What is the reason behind it? The reason is that demons must get confused. When demons will come, they will take me as Krishna. So I can save Krishna, I can fight with them, and I can protect Krishna. So second reason is the protective reason for Krishna. He wants to protect Krishna. That's why he is assuming same form as Krishna. Same dress, same color, same ornaments, same appearance, same everything. आणि both of them are playing flute. 10th canto भागवतान तू बरेल असं की दोन्ही भाव मुरली घेऊन वना भितरी वाजिताची गौचारण करता असती म्हणून वर्णन केलेलं असं. आणि थर्ड रिझन इज व्हेरी चाइल्डिश रिझन, व्हेरी फनी रिझन, व्हेरी नाईस रिझन. मारी केदना चेडू अंत मस्त फरक ना पडे. केदना केदना कसं असता, एक चेडू जाता असताना बायले म्हणजे तुरंत गुरुड जाता आणि 11 मंथ्स 9 मंथ 10 मंथ्स अनेक चेडू जाता. त्यांना मस्त फरक ना पडे. ऑलमोस्ट सेम एज पण लिटिल बिट डिफरन्स इज देयर. तांतो लढाई करते असं. ताक उंडू दिल्यार म्हाका उंडू जाव का, ताक खेळणे आणलेले म्हाका तीच खेळणे जाव का, ताक बॉल दिल्यार म्हाका तोच रंगा त्याच बण्णा बॉल जाव का, ताण म्हाका ताक बड्डी दिल्यार म्हाकाय बड्डी दिव का, ताक गाय दिल्यार म्हाका गाय दिव का, ताक कसं करता म्हाका जाव का, ताक जिलेबी दिल्यार म्हाका जिलेबी दिव का. इक्वल असं का. त्या निमित्तानं he wants to be also equal to Krishna in Gokul and Nandagaon. That is why he is having black color. So these are the three reasons why he has black color in Vrindavan. Magir kya Vrindavan sorte pada hai. Immediately he becomes white. Not that he forgets Krishna, but somehow or other the love and the intense meditation is something extraordinary in Vrindavan. एका तरी वृंदावन क्षेत्रांतू खंखई बलदेव मूर्ती आस पळय. आम जो सांगितले 5 सांगितले मात्र there are plenty more deities of Balram. All those are black in color. Very important to understand. So we are going to end our talk now, and tomorrow I am going to continue in some other forum. But point to note and take home is the mood of Balram. आमगेल बलराम जयंती सफल जावका असलेली आणि बलराम जयंतीलो पूर्ण लाभ आमकां जावका असलेली बलराम भाव आस पळय, भाव म्हळ्यार एसेन्शियल मूड ऑफ द हार्ट तो आमी ग्रास्प करता. तो म्हळ्यार खंयच्याय अवस्थेन तूं ते फ्रेंडशीप असो, खेळचे असो, शांतरस असो, वात्सल्य असो, माधुर्य असो, धारणा शक्ती असो, लीला शक्ती असो, सकड नमुन्या सेवेन तूं सेवा भाव प्रधान असो. त्या काही नष्ट जायना. दॅट इज बलराम्स पर्सनॅलिटी. इवन एज गुरु तत्व ऑल्सो इज सर्विंग कृष्णा. कशी आत्मा परमात्माक संबंध जावचे खातीर सहाय करचे बलरामान. तुला जीवाल सेवाय आसा, कृष्णाल सेवाय आसा, ಒಟ್ಟು सेवा आसता तू. सो बलराम इज सेवा personified. So last statement I want to make is Balram is servitor Godhead. Krishna is supreme personality of Godhead, the boss of everybody. Etech ansha kala pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. ताजी मागरी बलराम असा. Same to same personality, 64 qualities, 6 Aishwaryas, 16 gunas, everything is there as it is. But what is the mood? In spite of being supreme personality of Godhead, he is still serving. He is not competing. He is not trying to equalize. His mood is always, always, always to serve. So Balram Jayanti will be considered to be successful if we adopt this service attitude from Balaram. If we understand this mood of servitude, then our life will be successful and Balaram will connect our jiva with Paramatma Krishna and we will go back home, back to Godhead. Only by the mercy of Balaram. बलरामा दया आणि कृपा आणि करुणा शिवाय आमका देवाल प्राप्ती साध्य ना. आणि बलरामाला एक मंत्र असा, सेव कोरका, सेव कोरका आणि सेव कोरका. कसन मिळेल ती सेव कोरका. आणि तू नो डिस्कशन अबाउट वाय दिस सेवा, वाय नॉट दॅट सेवा. कसनही सेव मिळणारी सेव स्वीकार करून करता बुका. आणि तू चयन करचा ना. देयर इज नो चॉइस इन दॅट की आय विल लाईक टू डू दिस सेवा अँड आय नॉट लाईक टू डू दॅट सेवा. I hate that seva, I like this seva. अशी भेदभाव करचा ना. बलरामान तो आमकां त्या शिकूका. बलरामान कसन तांकां सांगेल त्या केलेलें आसा.
ताका पसंत पडो ताका पसंत ना पड म्हणल्याक प्रत्येकांत तांणी सेवा केलेली आसा देवाली. लक्ष्मण रुपान केल्लें आसा, नित्यानंद रुपान केल्लें आसा आणि बलराम रुपाने केल्लें आसा. अशी हे बलराम तत्व श्रावण पौर्णिमा पळय आतां लास्ट श्रावण पौर्णिमा स्वाती नक्षत्र बुधवारा दिसू दनपारा वेळ तुला लग्न त्या वेळारी तांचो जन्म जाला. केन्ना जन्म जालो पळय त्या दिवशी बुधवार आशिल्लो. नक्षत्र स्वाती तुळा लग्न आणि स्वाती नक्षत्र तुळा लग्न आणि दनपारा वेळ अभिजित मुहूर्त आमगेल्या वाडीक आस पळय अभिजित मुहूर्ता वेळार वाडी करता सांगले आस पळय अभिजित मुहूर्त 12:30 वेळारी तो मुहूर्त आसा पवित्र काळ त्या वेळारी बलरामान जन्म घेतला. पुरा देवतान पुष्प वर्ष केल्या आणि ढगान पुरा नर्म बिंदू जलबिंदू वर्षाव केल्ले आसा आणि तेन्ना बलदेवाल्या शरीरा तेजान नंद भवन पुरा उद्भासित जाल्लें आसा आणि नंद महाराजांनी जाती संस्कार केला तेन्ना 10 लाख गाय दान दिले काही आणि गोपगण चंद पद म्हणताले नांताले वाद्य वाजयता सगळा आपोवन लायक उत्सव केला काही आणि रोहिणीक मनाक अशी बेजार करून दिनी की मेगेल बामूण हांग ना हांव मेगेल बामणाल सांगली कडेन राबच्या आयल्या बामूण जेलांत आसा पुरा मेगेल कुटुंब जन थंय आसा ती हांव हांगा एकली राबल्या तशी तिका फिलिंग करता दिनी तांणी भारी चंदायरी उत्सव हे त्यांनी संपन्न केला आणि त्या उत्सवांतू देवल मुनी देवरात मुनी वशिष्ठ मुनी गुरु बृहस्पती नारद मुनी आणि वेदव्यास आयला काही आणि त्यांनी वेदव्यासान आयले मागीर वेदव्यास मुनींनी मस्त गौरव केला आणि एक लायक श्लोक सांगला. आय विल चॅन्ट फ्यू वर्सेस अँड वी एंड ओवर देयर. आणि गर्ग संहितेंतू 10th अध्याय श्री व्यास उवाच देवादिदेव भगवन् कामपाल नमोस्तुते नमो अनंताय शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शिरपाणये सहस्र शिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते. Why I am reading this, I will explain to you. But meaning wise, O Lord Balaram, तुम्ही सकड़ा देवताले अधिदेवता तुम्ही कामपाल काही मेरी सकड मनोरथ पूर्ण करताले तुमका मेगल नमस्कार आसा. तुम्ही साक्षात अनंत देव शेषनाग असती तुम्ही बलराम असती तुमको मेगल प्रणाम आसा. तुम्ही धरणीधर धारणा शक्ती सांगितलं तुमका धारणा शक्ती असेल तुम्ही धरणीधर तुम्ही पूर्ण स्वरूप तुम्ही स्वयंप्रकाश हातान तू हल घेऊन तुम्ही सहस्र शीर्ष असेल मेती भारी सुशोभित जाऊन असती. ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्र शीर्ष सहस्राक्ष सहस्रपात अशी सांगली आसा पुरुष सुक्तांतू ते वर्णन हांगा दिल्लें आसा. सहस्र शीर्ष जावन तुम्ही भारी सुशोभित जाल्ले असती. तुम्ही संकर्षण म्हणून गोत आसा तुमका नाव आसले तुमका मेगल नमस्कार आसा. हे रेवती रमण तुम्ही श्रीकृष्णाले यू आर अग्रज ऑफ श्रीकृष्ण अशी त्या पुरा श्लोक आसा ती. आणि वाय आय चॅन्टेड फ्यू मंत्रस रिझन इज व्यासदेवाने यांनी त्या सांगितले आसता ते रचना करून आणि ही सेड whoever will sing these shlokas they will attain the lotus feet of Krishna Shri Hari. जो भी इस जगत में इस बलराम स्तवन का पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त करेगा. संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा. ह्या जगत्यांतू कसं कसं बाद येतं पळय ते बाद नष्ट करचे तरी पुरा बल प्राप्त जात काही आणि तागेल सदैव जय जात काही विजय जात काही आणि वो प्रचुर धन का स्वामी होगा. अबंडन्स ऑफ वेल्थ विल बी पोजेस्ड बाय हिम while he is living in this world. ताका तरी हांव या श्लोक म्हणलेले आहे. अनेक लास्ट म्हणटा रेवती रमण त्वं वै बलदेवो अच्युताग्रजः हलायुधः प्रलंभग्नः पाहि मां पुरुषोत्तमा बलाय बलभद्राय तालांकाय नमो नमः नीलांबराय गौराय रौहिणेयाय ते नमः. अशी पुरा बलरामाल्या पुरा आयुष्याचे वर्णन केला. ऑल अवतार लीला ऑफ बलराम वॉट एव्हर ही इज गोइंग टू डू एव्हरीथिंग ही एक्सप्लेन. ही इज जस्ट बॉर्न नाव अँड ॲट द टाइम ऑफ बर्थ व्यासदेव केम. पण त्यांनी
पुरा वर्णन केला टिल द एंड ऑफ बलराम्स दिस लाईफ टाइम ॲज अवतार ऑफ बलराम व्हॉट एव्हर ही विल डू जगती सर्व बलम त्वरी मर्दनम भवती तस्य जयः स्वधनम धनम अशी पुरा वेद व्यासान सांगितलं असं. आणि त्या पुरा वाजून आम्ही धन्य झाले ती ऐकून धन्य झाले ती वाजून धन्य झाले ती अशी पुरा वर्णन करून वेद व्यासानं ते दाखवून प्रस्थान केलं. सकड नारद मुनी वेद व्यास बृहस्पती आणि वसिष्ठ मुनी आणि देवरात देवल मुनी सकडांनी दर्शन घेऊन धन्य जाऊन नंद महाराजाला गौरव करून नंद महाराजाला आशीर्वाद देऊन चरडाक आशीर्वाद देऊन चरडाला आशीर्वाद घेऊन त्यांनी पुरा ते प्रस्थान केलं आहे. असे जाणून बलरामाला जन्मदिन संपन्न झाला आणि बलरामाला जन्मदिवसाक रोहिणीक बेजार जावचा नज म्हणून नंद महाराजांनी कसने ओढ करली लायक चंदायेन पुरा जन्मोत्सव साजरा त्यांनी संपन्न केला. असं जाऊन आम्ही बलरामाक वंदन करूया. आणि फाल्या दिवस आणि 2 प्रवचन असतात ती तांगल परंतु पुढा मुखाल वर्णन करचे असं तुमच्याकडून मका आशीर्वाद जाऊ का की बलरामाला गौरव चरित्र वर्णन चंदायन जाऊ का म्हणून हा तुमगल काहीतरी प्रार्थना करत असत. हरे कृष्ण.